की परतून एकदा तिसरे फावट कला अकॅडमीन परते एक कॉलॅप्स जाल्ले आसा. तुमकां याद करून दिता मिडिया भावान, जुलय 2023 विधानसभे सत्राच्या एक दिसा पयलीं त्या वेळार कॉलॅप्स जाले. आनी जेन्ना कॉलॅप्स जाले तेन्ना आमकां विधानसभेन उत्तर दिलें सरकारान की तो पार्ट टचूच केलो नाशिल्लो म्हणून, आनी तो ओल्ड पार्ट. ताच्या नंतर आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय, आदरणीय अध्यक्ष विजय सरदेसायान सारखे 2 दिसान 0 वरांक अलॉंग विथ सीडी प्रूफ थंय तशें काम चलतालें कॉलॅप्स जाल्ल्या पार्टाचेर. आनी डिपार्टमेंटच्या ऑफिशियल मंत्र्यांनी नोव्हेंबर 2000 भायर लायन हातूंतल्यान उदक लिकेज जालें मेन ऑडिटोरियमात. आनी हे जानेवारी 2024. आता आम्ही फेब्रुवारी मार्च एप्रिल महिन्यात आला. आज सकाळी फुडें उठता आसतना एका वरान कळ्ळें की मीडिया आता हे फॉल्स जर कॉलॅप्स जाला ताजो रेप्लिका कला अकॅडमी कसा ती कॉलॅप्स केन्ना जाली ना आनी ती बरे तरेन चल्ली. मे बी मायनर रिपेयर्स रिक्वायर आशिल्ली. त्या वेळार काळाची गरज आशिल्ली की तांकां इन्वॉल्व करून सरकारान करपाक जाय, कारण दे वे नोईंग द निटिग्रिटीज ऑफ दॅट. ताच्या आज उत्तर हे 3दा कॉलॅप्स जावन पळोवन जाता. जे रिनोव्हेशन जाले, जे रिनोव्हेशन वर्स सुद्दां जायना आनी फॉल सिलिंगाक कॉलॅप्स जावपाक लागलो. 2 वर्सां जावना. सो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड खंय गेलो. सो एक स्पश्ट आसा आमच्या एक काउंटर करचो. काउंटर कन्स्ट्रक्शन सायटार जेन्ना आमी वतात मॅन एट वर्क म्हणून बोर्ड आसता आनी भितर सरपाक एक बरो एक कॅबिन आसता आनी ते बरी हळडुवी नाल्यार धवी हेल्मेटां आसता खंयच्याय कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करूंक. सो जितले लोक कला अकॅडमीन वतले सरकारान 1000 भर हेल्मेटांची तरतूद थंय करची एट द गेट. कारण केन्ना खंयचे खंय पडत नेम ना. केन्ना बाथरुमांतले फॉल सिलिंगा पडटा, केन्ना ऑडिटोरियमांतले फॉल सिलिंगा पडटा, खंय पायप तुटता. आनी ही कामाची किंमत 75 कोटी रुपया. सो आमी मागतात एक की हेल्मेटां तर दवरची सरकारान. कारण लोक कलाकार जे वतले ते लोक जे वतले हांकां कांयच डॅमेज जावचे न्ही, तांच्या जिवाक काय धोको जावचो न्ही. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक आपोवन हाडून हू इज चार्ल्स कोरिया म्हणिल्ले पळय तांकां मानान आपोवन हाडून हे कामां केल्या पळय दुसऱ्या एजन्सीक घालून ताचे ऑडिट इमिडिएट करचे चार्ल्स कोरिया फाउंडेशन मार्फत. नाजाल्यार एक दीस असो येतलो जे आता पार्ट पडटा पळय. एक दीस अशें आसतलें मॉन्सुनान की मेजरूच पार्ट खंय परतो कॉलॅप्स जातलो, हातून दुबाव ना. सो सरकारान ही बाब गंभीरान घेवची, इमिडिएटली गंभीरान घेवची. कारण जी 3 मेंबर कमिटी लास्ट टाइम नेमिल्ली एन्क्वायरी, त्या कमिटीन कितें रिपोर्ट दिलो, कितें केलें हें कोणाक काय खबर ना. सो डॅमेज जाता कशें, बिकॉज दिस क्लियरली इंडिकेट्स, these 3 collapses clearly indicates की work was of substandard. That's it. सो तुम्ही कितें म्हणटा, पावसान ही कोसळटली म्हणटा? ना जे तरेन 3 कोसळ्ळे 3दा जुलय 2023 ओपन ऑडिटोरियम. त्या वेळार सरकारान सांगले ते हातूच लावून नाशिल्लो, पण आमच्या विधानसभेत आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरान दाखोवन दिले. सीडी दवरली पडल्यार काम चलिल्ले थंय, हेवी वेट घालो ताचेर. ते वेट लोकांक ते उरले ना, ते कॉलॅप्स जाले. एक सेकंड टाइम हातून म्हणले कित्याक फायराच्या हातून मेन ऑडिटोरियमात त्या वेळार कितें म्हणले की आमी टेस्टिंग करताले म्हणून. म्हणजे कला अकॅडमी सुरू जावन एका वर्सान टेस्टिंग करता फायर पायपलायन आनी आता फॉल सिलिंग. सो हातून स्पश्ट जाता की इट्स अ कम्प्लिटली सब स्टँडर्ड वर्क. म्हणून चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक आपोवन ताणें मानान आपोवन ऑडिट करपाक लावचे फूल कामाचे. आनी सेकंड मेन म्हणल्यार मेन गेटीचेर एक रूम करून थंय 1000 हेल्मेटाची तरतूद करात. 1000 भर तरी हेल्मेट, 500 हेल्मेट तरी, सो दॅट लोक जे भितरांतले हेल्मेट घालून वचूनी. नाजाल्यार लोकांचो कलाकारांच्या जिवाक, लोकांच्या जिवाक, कला मोगींच्या जिवाक धोको आहा. कॅन्टीन आहा पळय, अजून पासून ते बंद आहा कॅन्टीन. कॅन्टीनाच्या वयरू एक वयलो सिलिंग हे जाल्लेलो आसा, तेजेर कितें तुका सांगपाक जाय? म्हाका दिसता
तेच तुका सांगलें न्ही, चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनाक मनान आपोवन तांकां ऑडिट करपाक लावचें आनी हांगा इगो घेवन बसचें न्ही. म्हाकाच सगळें खबर आसा म्हणून इगो घेवन बसचो न्ही, तांकां हाडून ऑडिट करत. अदरवायज लायफ इज एट रिस्क ऑफ अवर आर्टिस्ट अँड आर्टिस्ट लवर्स. सो तुमची मेन मागणी आहे की चार्ल्स कोरिया फाउंडेशनान ऑडिट करचे रिनोव्हेटेड कला अकादमीचे. 100% करूंकूच जाय. ओके. आनी सेकंड हेल्मेटाची तरतूद करची थंय. ओके. कारण एकदा न्ही 3दा कॉलॅप्स जाले. एकदा जाल्यार समजूंक शकता अरे खंय तरी तीनदा आनी आमी सातत्यान फॉलोअप करीत आसत. आनी जेन्ना उक्ताडार हाडिल्ली तेन्ना आमच्या पक्षानूच एक उक्ताडार हाडिल्ली. हांगा कोणाचेर पर्सनल काय ना. इज अ मॅटर ऑफ अवर प्रायड कला अकॅडमी. तर दीनानाथ मंगेशकर हॉलानूय आता गळटी जी लागता, पावस पडटा तर उदक तें बीन तुमकां खबर आसा ते सगळें. हय हो ट्रेलर परतून येता सांगता हो ट्रेलर पावसान तुमकां कळटले. कारण जेन्ना आमी उलयतात थंय कोणें काम केलां तांचे कडेन जेन्ना आमी सगळे उलयतात तेन्ना कळून येतले पावसान थंय कितें जावपाचें. आनी एप्रील मे जून जुलय 3 म्हयने तुमकां कळटले. जेन्ना पावस भरघोस आषाढान जेन्ना पावस पडटलो आषाढ म्हयन्यान, जो म्हयनो आमचे आषाढ म्हणटा आमच्या हिंदूंच्या हातून भरघोस पावस पडणारो म्हयनो. आषाढान जेन्ना पावस पडटलो त्या वेळार आनी जे आमी आज उलयता, जे आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय उलयल्या ते थंय उक्ताडार येतले. अशी कला अकॅडमी कितले करोडाची वचोंक आहा? सध्या ते 75 crores हे गेला. सो आनी फुडें एड करूं शकता. ते तुका माननीय मुख्यमंत्री आनी फायनान्स डिपार्टमेंट सांगूंक शकतले. कित्याक आमी सरकारान ना न्ही थंय कळपाक कितले जे इन्फॉर्मेशन आमकां एसएमसीच्या थ्रू दिल्या, एलएपीच्या थ्रू दिल्या, अजून पर्यंत एप्रॉक्सिमेटली 75 कोटी म्हणले जाले. ओके. थँक्यू. शुभम